Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 3 वर्सां जाली दिलीप बिल्डकॉन गोंयचो सगळ्यात व्हडलो नवो जुवारी पूल करता. 3 फेजींनी जावपी हो पूल बांबोळेच्या देवणेर फ्लायओव्हरान सुरू जाता. तो बद्द मेन पूल काडून वेर्ना देवणेर सोंपता. दिलीप बिल्डकॉनाचे इंजिनियराची टिमीत एकूच चली इंजिनियर आसा, फोंडेचे दिक्षा सावंत. सद्याक आमी आसा जुवारी ब्रिजाचो नवो जुवारी ब्रिज हांगासर जावपा लागला. सगळ्यांक खबर आसा हो जुवारी ब्रिज एक कंपनी हँडल करता, म्हणजे जो कन्स्ट्रक्शन आसा ते दिलीप बिल्डकॉन. आनी जशी आमकां इन्फॉर्मेशन एक मेळ्ळी त्या इन्फॉर्मेशनाच्या आधारार आमी एक हांगासर सिवील इंजिनियर आसा जाचें नांव जावन आसा दिक्षा सावंत. तेजे वांगडा आमी हांगासर कांय गजाली करपाक आयल्यात. आनी इन्फॉर्मेशन आमकां अशी आसा की ते एकटेच बायल मनीस ह्या कंपनीन आसा जे सिवील इंजिनियर म्हणून काम करता आनी जे जावन आसा आमच्या गोंयचे. सो आमी तेजो एक्सपिरियन्स विचारया, ह्या कंपनीन तेजो काम करपाचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो ते आमी तेका जाणून घेवया. हॅलो, सो दिक्षा, आमकां सांग, तूं एकटेच बायल मनीस ह्या कंपनीन एज अ सिवील इंजिनियर काम करता. तुका कसो रिस्पॉन्स मेळटा? तुका जी टीम आसा, बाकी सगळे जे दादले मनीस आसा तुजे वांगडा काम करता, कशें आर यू कम्फर्टेबल? कशें तुका फील जाता? म्हाका खूब कम्फर्टेबल दिसता. म्हाका कोणेंच अशें केन्ना फील करून दिवना की हांव एकटेंच चली काम करता. आनी आफ्टर ऑल ते आपल्या थिंकिंगाचेर आसता न्ही, सो हांवें हो थॉट केन्ना तकलेन दवरूच ना की बाबा हांव एकटेंच चली आसा वॉट एवर. स्टार्टींग मातशें दिसतालें, बट इन टायम सगळीं फ्रेंडली आसा हांगा, कोणेंच अशें केन्नाच काय प्रॉब्लम जावना. सो ह्या पयलीं तुवें खंय काम केलां? ना, हें पयलेंच काम तुजें. दिस वॉज माय फर्स्ट. सो तुजो एक्झॅक्ट रोल कितें ह्या कंपनीन? तूं एज अ सिवील इंजिनियर काम करता, सो खंयची खंयची रिस्पॉन्सिबिलिटीज तूं ह्या कंपनीन आपली हे करता? हांव प्लॅनिंग एंड बिलींग डिपार्टमेंटान काम करता. सो प्रोग्रेस पळोवपाचें, प्लॅनिंग करपाचें की कशें केन्ना काम म्हणजे शेड्यूल करपाचें की लायक यू नो फूल प्लॅनिंग एंड ऑल, आनी बिल्स एंड ऑल तेजें सगळें पळयता. सो या तेंच. तर दिक्षा, म्हणल्यार हो आतां सद्याचो प्रोजेक्ट आसा तो सोंपलो काय मागीर ही जी कंपनी आसा तांकां भायर प्रोजेक्ट्स मेळटले गोंया भायर. सो तुजे कितें प्लॅन्स आसा? तूं ह्या कंपनी वांगडा गोंया भायर वतले काय कशें कितें? सपोज आनीक अशेंच प्रोजेक्ट गोंयान येत रावले जाल्यार ऑपॉर्च्युनिटी हांगाच मेळपाक शकता न्ही. सो आय एम जस्ट होपिंग की आनीक अशेंच प्रोजेक्ट गोंयान येवं. दोनूय वटे ह्या फ्लायओव्हरांचो क्वॉलिटी चॅक आनी बाकीच्यो गजाली तपासपाचें काम ब्लूम कन्सल्टन्सीक दिलां. तेवूय ऑन ग्रावंड काम एक गोंयकार भुरगो रघुदत्त पै पायणीकार पळयता. जुवारी पुला सारके प्रकल्प गोंयांत येत रावले जाल्यार गोंयचे इंजिनियरांक गोंयांतूच मोठ्या प्रकल्पांचेर काम करपाची खंय संद मेळटली. As a consultant, we are fully responsible for the supervision of this project, right from the material procurement, till billing, and its approval as per the specifications, as standards which are been prescribed by the MORTH, as well as the IRC specification, Indian Road Congress specification. So on that basis, आम्ही verify करतात. Then we give approval to the contractor. Then as that by contractor goes ahead with the project working of the execution part. So तुम्ही all three packages पळयता की only bridge package 1 is from GMC to Agasim, and package 3 is from Kortalim to the near the Toyota showroom. That all three packages bridge is package 2, so that is not on our this thing. Package 1 and package 3 हे आम्ही पळयता, which is been awarded to Blooms by the Ministry of Road Transport Highways. So हे दोन approaches आमच्या हातून आसा. हे तुमचो रोल एक्चुअली क्वालिटी खंयच कॉम्प्रोमायज जावची न्हय तुमी हय, क्वालिटी, डिझायन, एवरीथींग. इट इज नॉट ओन्ली क्वालिटी, पूर्ण एक्झिक्युशन जें आसा पळय कामाचें, जें सुपरविजन आमच्या अंडर आसा. वी आर ए टीम ऑफ अबाउट 14 to 15 people. We are comprising of bridge engineers, material engineers, site engineers, lab technicians, and we coordinate with the contractor. And कितें defaults असले कितें असले, we do the corrections on the site, and then the things are continuously site. Yeah, we are full team is on the site as per the profile. They and the scope of work they execute the work. म्हणजे आमचे जे टीम आसा 14-15 जणांची ती टीम, per package there is a team of 15 people. So 15 approaches are being given to us, so we are about comprising 30 people. So entire team works with the contractor, and we have to report to the ministry in coordination with the PWD Goa. So आम्ही ते रेग्युलर बेसिस आमचे वीकली रिपोर्टिंग आसा. That basis we have to submit entire report
weekly wise to the ministry as well as the PWD Goa here. म्हणजे तुमकां आनी एक प्रश्न गोंयकार म्हणून विचारता एक व्हडलो ब्रीज गोंयांक मेळ्ळो कितलो सिग्निफिकंट गोंयाक गोंयकार म्हणून बिईंग ए गोवन एक एडवांटेज एक जाली की पयलीं असले प्रोजेक्ट गोंयांत येनाशिल्ले आनी असले प्रोजेक्ट बिईंग ए सिवील इंजिनियर असले प्रोजेक्टा लागून आमकां बरें पयस वचचें पडटालें 100 म्हणजे नॉट लिवींग द होम बिकॉज ऑफ द आय थिंक द बेस्ट विजन ऑफ अवर लेट मनोहर पर्रीकार he has bought these projects in Goa which has helped the civil engineers here, so we can be here, work, get knowledge as well. आणि असले प्रोजेक्ट जे पयलीं अब्रॉड बी जाताले ते आतां हांगा जातात वेर दॅट इज अ गुड शेटी एक्सपिरियन्स मेळटा यू आर देर अँड ओनली थिंग यू हॅव टू वर्क हार्ड फॉर इट सो ते काम देन गोवन्स विल बी मोर बेनिफिटेड दॅट वे आनी प्रोजेक्ट अशें जाय आसले हय असल्यार फॉर इट इज अ रियली इट विल बी बिग मून फॉर ऑल द सिवील इंजिनियर्स इन गोवा हू आर पासिंग आउट फ्रॉम हियर लायक द बोरी ब्रिज प्रोजेक्ट विच इज प्लॅन्ड अहेड द मोपा प्रोजेक्ट विच इज अबाउट टू हॅपन there are lot of which are directly handled by the Ministry of Road Transport and Highways. The project asle ayल्यार jobs are there for the Goans. Only thing people have to work hard and achieve the goals whatever they want. The new civil engineers who are coming out of the engineering colleges. आणि परत ब्रिजाचेर तुमी आतां क्वॉलिटी पळयता म्हटलें प्रोक्युरमेंट सगळें पळयता म्हटलें कितें डिफिकल्टीज बी येयल्यो मदीं No, there are difficulties are there. Day to day we have difficulties, but we have to counter. We have major issue हांगा आसता ते लँड एक्विजिशनाचें where we have to political interference आसता हें आसा local we have to handle that as well. Being a consultant we have to also be a part of that. So that hurdles all that is a part of life. There are hurdles and luckily the teamwork entire teamwork from all the sides is most essential in these type of projects which today we are seeing which will be achieved after this project completes. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी.